बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाच्या 6व्या दिसा आसांव आनी आयचो केरीत विशय म्हटल्यार फोटिंगपॉंड वसता थंय स्वताच्यो ड्युट्यो आमी. दर एक क्रिस्तांव उजवाडाचो मनीस. बावतिस्मांत ताका क्रिस्ताचो उजवाड मेळ्ळा आनी तोच उजवाड परगटूंक आनी पसरावंक क्रिस्त ताका आपयता. तुमी संवसाराचो उजवाड. त्या पासत तुमच्यो बऱ्यो कोडण्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापायक मनशांनी वाखाणचे खातीर तुमचो उजवाड ताचे मुखार पळसोलून दी. फोटिंगपॉंड म्हटल्यार काळोखाची कोडणी, देवचाराची कुशी. सोत उजवाडाची कोडणी देवाची कुशी. फोटिंगपॉंड निसणटोनांक पावयता, जिविताचो आनी समाजाचो नाश करता. हो देवचाराचो हेतू. सोत जिवीत दिता, जिवीत राखता, जिविताचे आनी समाजाचे उदरगती पासत वावुरता. हो देवाचो खेरीत हेतू. आयच्या देवाच्या उतराच्या उजवाडान हो विशय नियाळटना ल्हान वो व्हड फोटिंगपणाचे काळोखाचें जिवीत सोडून स्वताच्या उजवाडाचें जिवीत आपणावंक, सोत तेंच सगळे कडेन परगटूंक आनी पसरावंक आमकां ह्या मिसांत भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या विनवणे बापाची कृपा मागुया. मोगाळ बाबा भयणीनो, जशे परेन सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां, फोटिंगपणाक एके भाशेन आमी नपयत करूंक आमी उजवाडाच्यो ड्युट्यो जावंक आमकां उलो केल्लो आसा. आनी उजवाड आमकां आमच्या बावतिस्मा दिसा तावन मेवल्लो आसा. जायत्यांनी घडी आमकां जें देवान गूण दिल्लो आसा तो बरेपणाक घडी वापुरलो आसतलो, सोत उलोवंक घडी आमी वापुरलो आसतलो. पूण जायते फावटी आमी एके भाशेन फोटिंगपणाक सांगात दिला. फोटींक आमी एके भाशेन दुसऱ्यांक आमी फोटी मारूंक एके भाशेन प्रयत्न केले, दुसऱ्यांक आमी फोटी मारपाक एके भाशेन ताका आमी फोर्स कशी केल्यान. आनी हे परी आमी दुसऱ्यांक स्वताची मनशां जावचे सुवातेर आमी फोटिंगपणाची मनशां आमी जाल्या. असल्या पातकांचो आमी उगडास करुया आनी दूख धरून बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोड पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्हे हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तूं मुय पासान फावो कोत्ताय तें आत्मीक ओकोत अदीक आमकां लाभच्याक. कोतकोतीक अत्रेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फोळ काडचो म्हूण तुजी खुशी. तर आमचीं काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड बर आनी उर्बेवंत कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं हो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपडान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन.
प्रकाशनेच्या पुस्तकावेलें वाचप. स्वर्गांत तावन एक देवदूत देंवतालो तो हांवें जुवांवान पळयलो आनी ताच्या हातांत पाताळाची चावी आसली आनी एक लांब सांकोळ. ताणें आराक आदल्या स्वरपाक मुणगे देंवचाराक वयसयतनाक गोठ दवरलो आनी ताका 1000 बोर वर्सांक सांकळींनी बांदलो आनी 3000 वर्सां सोरोपुर्यान ताणें आनीक राष्ट्रांक फसयना जावंक ताका पाताळांत शेवटिलो. तें पाताळ धांपलें आनी ताचेर शिक्को मारलो. त्या उपरांत थोडोसो वेळ ताका सोडूंक जाय. उपरांत एक व्हडलें धवें शिंवासण हांवें देखलें आनी ताचेर बसून आसलो ताका हांवें पळयलो. स्वर्ग आनी संवसार ताच्या मुखावेले पडून गेले आनी ताची कसलीच आनी कुणां उरूंक ना. आनी ताचे सोदरे फुडें उबी आसलोलीं व्हड आनी ल्हान मेळणीं मनशां हांवें पळयलीं. पुस्तकां उगडलीं आनी उपरांत आनीक एक पुस्तक मुणगे जिविताचें पुस्तक उगडलें आनी पुस्तकांचेर तांच्यो कोन्यो बरयलेल्यो आसल्यो त्या प्रमाणे मेल्ल्यांची मुनसुबी जाली. आपल्या पुस्तकाचेर तांच्यो कोन्यो बरयलेल्यो आसल्यो त्या प्रमाणे मेल्ल्यांची मुनसुबी जाली. आपल्या पोटांत आसली ती मेल्लीं मनशां समुद्रांत परतून दिलीं. मोन्ना आनी पाताळा आदीं आसलीं तीं मेल्लीं मनशां ताणें परत दिलीं आनी आपल्या कोरन्या प्रमाणे जोण एकल्याची मुनसुबी जाली. मोन्नाक आनी पाताळाक उज्याच्या कोणांत उडयलीं. ह्या उज्याचें कोंड म्हणल्यार दुसरें मरण. जिव्यांच्या पुस्तकाचेर आपलें नांव बरयलें ना तांकां सगल्यांक उज्याच्या कोणांत शेवटिलीं. तेन्ना हांवें एक नवो स्वर्ग आनी एक नवी प्रितूम पळयली. पयलो स्वर्ग आनी पयली प्रितूम नाटाक जाली आनी समुद्र नाश जालो. आपल्या न्हवऱ्याक न्हेटोवन तयार केल्ले ओखले परी पवित्र शार नवें जेरुसालेम स्वर्गांतान देवा कडसून देंवता तें हांवें पळयलें. देवाचें उतर. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. हो पळयात मनशां मदें देवाचो तंबू. आनीक पाट म्हणया. हो पळयात मनशां मदें देवाचो तंबू. सर्वेस्पराच्या आंगणांत रिगूंक म्हजो आत्मा आवडेता अंतरेकता. म्हजें काळीज आनी सगळें आंग म्हजें जिव्या देवाक आनंदान उलासतात. जबाब. हो पळयात मनशां मदें देवाचो तंबू. तुज्या वेदींचेर दळबारांच्या सर्वेस्परा म्हज्या राजा आनी म्हज्या देवा. गिरबुजांक पर्यान मेळटा बिराड आनी पाकोळ्यांक पिलां काडूंक आयतो आसा घंटीचेर. जबाब. ह्यो पळयात मनशां मदें देवाचो तंबू. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी. दीस रात ते तुजे वाखाणी करीत आसात. जी कोण तुज्या चादरान सियोन दोंगराची वाट धरची आशा काळजांत बाळगूनच आसात ती खरेंच भागी. चडत चडत ती मुखार वेतात आनी शेकी सियोनांत तांकां मेळटा देवाचें दर्शन. जबाब. हो पळयात मनशां मदें देवाचो तंबू. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. गोठ रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या.
Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुझे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक एक वपार सांगली. अंजिराच्या झाडाक आनी हेरा सगळ्या झाडांक पळयात. तांकां कोंबऱ्यो फुट्टात तेन्ना गीम लागीं पावला म्हूण तांकां कळून येता. तशेंच ह्यो सगल्यो वस्तू घडलेल्यो तुमी पळयतूच देवाचें राज लागीं पावला म्हूण जाणो जायात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, हें सगळें घडलें बगोर ही संसद अंतरची ना. स्वर्ग आनी पृथ्वी सोडटली पूण म्हजीं उतरां सोडची नात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, फुटींगपण चलता थंयसर आमी स्वताची मनशां जावंक आमकां उलो केल्लो आसा. ह्या विशयाचेर नियाळ कोत्ताना म्हाका एका घडणेचो उगडास येता. एक भुरगो आसलो आनी तो एके भाशेन खेळपान खूब हुशार. ताका एके भाशेन धांवपाक खूब उमेद आसली आनी हो भुरगो धांवपाक एके भाशेन तो पयलो येवंक सदांच ताचो मन आसलें. ताका सदांच आपल्याक एवॉर्ड मेळचो असो ताची इच्छा आसली. पूण जायते फावटी आमी घोडे हातान बरे आसत, पांयांनी बरे आसत, पूण धांवपाक आमी जाणा जावंक जाय हे भाशेन नदरेची गरज आसता. आनी हेंच म्हणून जायत्यांनी ताका एके भाशेन आडायलो, तूं वचो नाका म्हणून ताका सांगूंक लागले. ताची मायन पायन पासून ताची आडकोड कशी आसली, कारण त्या भुरग्याक दोळ्यांनी दिसनासलें. पूण ह्या भुरग्याचें मन आसलें सदांच आपूण एक बरो एथलीट जावपाचें. आनी हेंच मन घेवन ताणें एके भाशेन आपलें ट्रेनींग घेवपाक ताणें तो फुडें सोदता. हो ट्रेनींग घेता आसतना ताका एक बऱ्यांतलो बरो कोच मेवता आनी हो कोच ताका बरे भाशेन एके भाशेन ट्रेन कोत्ता आनी एके भाशेन ताका त्या रेसीक तो पावोवंक ताका वावुरता. अशें आसतना ताच्या आवयक नाका आसता त्या रेसीन भाग घेतलोलो. कित्याक एक आवयची काळी सदांच आमी जाणा मोवाळटा आपल्या भुरग्यां सोबे. पूण अशें आसतना ह्या भुरग्याक जाय आसता आपूण ती रेस जिखपाक. म्हणजे आवयक जाय आसता हे आपल्या भुरग्यान लग्न जावन आपलो फुडार केल्लो. आनी अशें आसतना हो भुरगो एके भाशेन काजार जावंक एके भाशेन फाटीं सोदता. पूण तरी तो सांगता तुजी खुशी जाल्यार आपूण काजार जातलो. पूण आपल्याची थोडी कंडिशन आसा आनी ती कंडिशन घालता तो तिका. पूण ती आवय एके भाशेन त्या भुरग्याक फुडें घालता लग्न जावपाक आनी ताका एके भाशेन सोयरीक घेवन वेता. आनी अशें आसतना तो ताचें एक कंडिशन आसता, तुमी घोडे आपल्याक फटयत पूण जो आपलो कोच आसा तो आपल्याक केन्नाच फटोवचो ना. म्हणटूच जेन्ना हांव सोयरीकेक वेता त्या दिसाक म्हाका जाय त्या कोचानूय म्हज्या सांगाताक येयल्लो. आनी ही सगळीं सोयरीकेक वेतात आनी सोयरीकेक वेता आसतना हो कोचूय ताच्या सांगाताक वेता. हो कोच एके भाशेन ताका सांगता. तो जेन्ना ताका आवय बापूय विचारता कशें दिसता पळोवपाक, सांगता बरें दिसता पळोवपाक आनी ताचें सगळें विचारता. तेन्ना ती सगळीं भितर वेतूच एके भाशेन तो कोच थंयसर आसता तेन्ना तो कोचाक विचारता खऱ्यांनीच तें पळोवंक बरें दिसता. आनी ती सांगता तो कोच ताका सांगता खऱ्यांनीच तो तें पळोवपाक एकदम बरें दिसता म्हणून. ताका कितें डिफेक्ट आसा तो म्हणटा पयलो तो ताका म्हणटा ना कांयच आसना. पूण ह्या भुरग्याक तरी दुबाव आसता आनी ह्या दुबावाक लागून तो ताका विचारता म्हाका सांग म्हाका कितें तरी दिसता ह्या चेडवा सोबत कितें तरी उणें आसा अशें म्हणून. आनी तेन्ना तूं ताका ताचो डिफेक्ट सांगून दिता. आनी हाकाच लागून तूं ताका सांगता हांवें म्हज्या आवय बापायक पासून म्हाका तितलो विस्वास आसूंक ना, ती म्हाका सोत सांगतली अशी म्हणून. पूण म्हाका तुजेर विस्वास आसलो आनी हाकाच लागून हांव तुका घेवन आयला. कारण म्हाका खात्री आसली तूं म्हाका केन्नाच फोट मारचो ना आसलो म्हणून. आनी जेन्ना हें सोत ताच्या कानार पडटा तेन्ना तो ही सोयरीक एके भाशेन मोडून उडयता.
मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या भुरग्याक हे आपल्या आवयची पासून तितलो विस्वास आसूं ना, कारण तो जाणा आसलो ही आपल्या आवय फोट मारून आपल्या भाशेन त्या चेडवा लागीं लग्न कोत्तेली म्हणून. पूण ह्या सराचेर ताका विस्वास आसलो, कारण तो जाणा आसलो सर आपल्याक एके भाशेन केन्नाच फोट मारचो नासलो म्हणून. मोगाळ भाव भयणीनो, जायते पावटी घडी आमकां असले मनीस मेवतात आसतले जे स्वताक गोवाय दितात, जे स्वत उलयतात आनी स्वत उलोवंक केन्नाच फाटीं सरोना तसले. पूण आमी मनीस म्हणटूच जायते फावटी चुकताय आसतली आनी जायते फावटी घडी आमी फोटींक सांगात दिता आसतली. आजच्या वाचपांनी आमी नदर मारल्यार आमकां तसलेंच दिसून येता. आजच्या पयल्या वाचपान आमी नदर पडयली जाल्यार मारली जाल्यार आमकां दिसून येता कोण बरी जुवांव भोणकुणीत रावून ही चीट बरयता पळय ती. आमी जाणव जायते फावटी स्वताक गोवाय दिले जाल्यार तुका क्यास्त आसताच, पूण फोटीकचे फोटी मारले जाल्यार जायते फावटी तूं सुंटोवन वेता. आनी जायते फावटी स्वताक गोवाय दितना तुका भोणकूण पासून फावो जाता आनी तसलेंच जुवां विशीं घडटा. भोणकुणीत रावन पासून हे लोकांक तो एके भाशेन सांगता स्वताक गोवाय दियात, म्हणजे भावा जो तुमचो आसा, तुमचे भितर जो भावात घातलेलो आसा तो सांबाळात. जायते पिडापीड ताका सोंसचें पडटालें. जायते जुदेवा मदें आनी रोमकारां मदें थंयसर गेरां चलतालीं, झुजां चलतालीं. आनी असल्या वेळार असल्या हातून पासून तो तांकां सांगता तुमचो भावात सांबाळून दवरात. जायतीं कितेंच मनशां एके भाशेन फोटीक सांगात दिवन भावाट सोडून वेतात. एके भाशेन नोश्ट्यांच्या मनशाच्या सांगात ती दवरतात. पूण जो गरीब लोक आसलो तो आपलो भावात सांबाळूंक ती वावुरतात, आपलो भावाक तीर दवरूंक ती वावुरतात. आनी हाकाच लागून तांकां जायतें सोंसचें पडटा, जायत्यांक मारतीर पासून जावचें पडटा. तरी आसतना ती आपलो भावाक सोडिना. आनी आमी आयकलां जी कोण भावाताक तीर रावता ताका स्वर्ग फावो जातलो म्हणून जुवांव तांकां उगडास कोत्ता. आनी जी कोण नश्टेपणान जियेतात ताचो शेवटूय आमी आयकलां. मोगाळ भाव भयणीनो, आजच्या शुभ वर्तमानान नदर मारल्यार आमकां दिसून येता ह्या अंजिराच्या झाडाची वपार जेजू तांकां शिसांक सांगता तयार आसूंक जाय, तयार रावात म्हणून तो तांकां सांगता. आमी तयार आसांव काय? आमी आमचो फुडलो वेळ पळयला काय? कितें आमकां रावता तें आमी पळयलां काय? मोगाळ भाव भयणीनो, जायते फावटी आमी एक बारीक फोट मारता, बारीक फोटीचेर त्यो अदीक मोठ्यो फोटी वाडत वेता आनी एके भाशेन आमी फोटींगपणाची मनशां कशीं आमी जावंक पावता. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी फोटीक गोवाय दिता आनी जायते फावटी आमी पयस पुस्तकाचेर पासून हात दवरून आमी एके भाशेन फोटींक गोवाय दिता. सोत उलोवंक आमकां आयज उलो केल्लो आसा. त्या दिसाक आमी बावतिजम घेतला, त्या दिसाक आमकां सगल्यांक आमी उजवाडाची मनशां जाल्लीं आसा. हो उजवाड आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक दिसून येवंक जाय. फोट मारप हें सगळ्यांक सोंपें, पूण सोत उलोवपाक भोव अवघड. जायते फावटी आमी घडये एक फोट मारता, पूण तीच फोट दामपाक आमकां जायत्यो अदीक फोट्यो मारच्यो पडटात. पूण ती फोट एका दिसाक उक्ती जाताच आनी त्या दिसाक ताचो शेवट आमी जाणा कितें जाता पळय तो. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमी सोत उलोवया. आमकां जो उजवाड आमकां बावतिजमा दिसा मेवल्लो आसा, स्वताची मनशां जी आमी जाल्लीं आसात, जो क्रिस्ताचो उजवाड आमकां मेवल्लो आसा तो उजवाड आमी दुसऱ्यांक दिवंक वावरुया. स्वताचे गोवाय आमी जावुया, स्वताचे परगोटणार आमी जावुया. अवघड जातलें ना न्हय, स्वत उलोवंक अवघड जातलें, पूण आमी स्वताची मनशां जावुया. मोगाळ भाव भयणीनो, तुमी म्हजें उतर तुमचे भितर रिगून दवरशात जाल्यार तुमी खरेपणी म्हजे शिश्य जातल्यात आनी तुमकां स्वत कळोन येतलें आनी स्वत तुमकां सोदून कोत्तलें. ही आमी उतरां जुवांच्या शुभ वर्तमानान 8व्या वेस्वरान आमकां ही मेळटात. म्हाजे भाव भयणीनो, आमी स्वताची मनशां म्हणटूच स्वतान आमी चलुया, स्वताची गोवाय आमी जावुया आनी जी कोण फुटींगपणान जियेतात ह्या सराचो उगडास आमी करुया. ह्या भुरग्याक आपल्या आवयचेर पासून तितलो विस्वास आसूंक ना, पूण ह्या सराचेर आसलो आनी हाकाच लागून ह्या सरान ताचो विस्वास एके भाशेन केन्नाच तुटून उडोवंक दिवंक ना. तो ताचो विस्वास ताणें सदांच सांबाळून दवरलो आनी हाकाच लागून एके भाशेन तो जावंक पावलो स्वताचो गोवाय. आमच्या जिवितांत आमी जरी वावराक वेता, जावं आमचें शिकप कोत्ता, वो खंयसरूय आमी आसूं, क्रिस्त हांव म्हणजे क्रिस्ता भाशेन आमचें जिवीत जावंक जाय. दुसऱ्यांनी आमचें जिवीत पळयता तेन्ना तांणी म्हणूंक जाय खरेंच हो एक खरो क्रिस्तांव, कारण तो केन्नाच फोटी मारिना, सदांच स्वताक गोवाय दिता. असली मनशां आमी जावंक वावरूंक जाय आनी हेंच करूंक आमकां सगल्यांक
बापाचो आदार आनी बळ ह्या मिसांत आमी मागून घेवया. ह्या वेळार सगळीं आमी उबी रावया आनी कांय आमची मागणी आमी बापा मुखार दवरुया. फोट मारू नये आनी पेल्याच्या नांव उबो न्हय. आमच्या ओत्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या खाला आशिल्ले पोरजेक देवान दिल्ल्या उपदेसांक कान दिवंक आनी स्वताच्या मार्गार चलोवंक परतून परतून उगडास करूंक आनी फोटिंगपणा विशीं शिडकावंक तांकां बापा लागीं कुरपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. चोरू नाकात, एकामेकाक फोटी मारू नाकात आनी फोटोव नाकात. आमच्या सरकारी, समाजीक आनी राजकी फुडाऱ्यांनी स्वताच्या मार्गावेल्यान चलून देसांत वस्तले तरेतरेचे फोटिंगपण नोपयत करून स्वतान आनी नितीन उदरगतीचे पावलां मारूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. म्हणटोच फोट मारप सारकेंच सोडात. एकामेका लागीं सोत तेंच उलोयात, कित्याक आमी एकामेकाचे सांदे. आमी आमच्या कुटुंबांत, समाजांत, वावराचे सुवातेर आनी जंय आमी चलता भोंवता थंय आमी स्वताच्यो दिवत्यो जावंक बापाची कृपा आमकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. स्वर्ग आनी प्रितूम सोरतलीं, पूण म्हजीं उतरां सोदचीं नात. देवाच्या उतराची आमी बेपर्वा करिना जावंक, पूण ते मानून घेवंक आनी आमच्या जिवितान ते आपणावंक, जिवितान बऱ्यो करण्यो आदारूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. भाव भयणीनो, जायते पावटी अर्दें सोत जाणां जावन आमी जायते पावटी कडेन आमी कितें नाका जालीं उलयल्लीं आसा. असल्या वेळार आमकां सदांच सोत जाणां जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जायते पावटी कडेन आमी स्वताची गोवाय जावंक जायते पावटी कडेन चुकल्या आसतलीं. ही मागणी आमी बापा आमकां दवरल्यान ती तूं मानून घे म्हणून आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मातीचे भांगर करून शोभताय तूं एकाच उतरां. मातीतून आमची जिणे भांगर करून पवित्र आत्म्या दयाळ बापा मुक्तीपणा किरकोळ ओळख्या जिविताचे तुका भोगता आमचे वरदान. तुका भोगता आमचे वरदान. दयाळ बापा मुक्तीपणा किरकोळ ओळख्या जिविताचे तुका भोगता आमचे वरदान. तुका भोगता आमचे वरदान. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान
सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सोबेच्या आदाबाक सोर्बेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मनाक भेटूंक फरमायलाय ती पवित्र देणी मोवाळायेन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दोयाळ काळजाक मानच्याक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेचें बोल दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सोर्बेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सोर्बेस्पोरांत उबारता. सोर्बेस्पोराक आमच्या देवाक तीन वासुया. मूय अशें आमी करूंक फावो. सोर्बेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताय, आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कुळाक तुवें रुचलें. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकिल्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान कोत्ता तुजी सेवा. पृथुमेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळोली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या सोंता भक्तांची सोबा. देखून सगळ्या देवृतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळो पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक बेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें बगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोटपोर गोटुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवन पडा उरली. तुवें आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. बापा, जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक
आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतोल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेश्वरा, आखे प्रितीमचे विसरलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या वाग्यान बापा, फिलीप नेरी आनी सीमा आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलत कर. तांकां आनी तुजे इश्ट गोतीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोटजोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये संगातीन तिचो पोती भाग्यून झुजे भाग्यून दमदुतांक आनी सोरकांनी तुका मानवल्यांत ते सगल्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपोदवेदार बापा सोडवंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमची सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्ले मागणे सगळीं बरोबर आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक उपशिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुडोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पोरणी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक कुशालकायेन हांसत्या मुखामळान शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कुमन्यांव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्यांव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church
may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे तानीच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे। जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए। Jesus,
आमचो सोमी आमचो धोनी आमच्या काळजांनी आयला. हे ताच्या वर्त्या देण्या खातीर ओगेपणी ताका दिनवासुया, ताका आर्गां दिवया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा, आमच्या दोयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारान वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान बोल्लें. तुज्या मोगाचे वेंगेंतली आनी आमच्या भाव भयणींच्या एकवटांतली वेगळीं सरूंक कदींच आमकां निर्मू नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. बसुया. आयची मिसाची भेट समोरलेल्या पाद्री वॉरन पेरेरा हाका आनी सो बलिदानांत वांटो घेतलेल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच गायन पंगडाक आमचे दिनवास. बागियोन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकेच्या दाखोवणेच्या दिसांनी तशेंच नोवेनाच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ हे परी. सकाळीं 6 वाजता, 7:15, 8:30, 9:45, 11 आनी सांजे 3:30, 5, 6:15. 6:15चे मीस इंग्लिशीन. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेक पेंडॉल घातलेलें आसा, थंय वचून तुमी करूं येता. खुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. फाल्यांचो नोवेनाचो दीस यादनिकांक आनी संस्कारलेल्या दादल्यांक फॉर कॉन्सिक्रेटेड मॅन भेटयलोलो दीस म्हणटोच सांजे 3:30चे मीस आमचो गवळी बाप समोरमतलो. डिसेंबराचे 1 तारखेक क्रिस्त येण्याचो पयलो आयतार. त्या दिसा 9:15 वरांचेर कॅनन मीस भेटयतात. 11 वाजता पोर्तुगेज भाशेन मीस आसतलें आनी 12:15 वरांचेर मिशन ऑफ दामाव मीस भेटयतात. बागियोन फ्रांसीस शावेराच्या फेस्ता दिसा मिसाची मांडावळ वेळ हे परी. सकाळीं 4:45 वाजता, 5, 6, 7:15, 8:30. फेस्ताचे मीस इंग्लीश भाशेन 10:30 वाजता. दनपारां 12:15 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15 इंग्लिशीन जातलें. उबी रावया. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. स्वताचे गोवाय जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागियोन फ्रांसीस शावेराक मागणें. बागियोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार
तुजे विनोदेन ते शाटी पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक फाकांटाव आमेन. Soy